माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायच्यो हेडलायन्स. दिवचल वाळशी बांदकाम सुवातेर वयल्यान पडोन एका कामगाराक मरण. बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्या वयल्यान पडलो सकयल. पिडेस्त 38 वर्सां पिरायेचो, मूळ कर्नाटकाचो. मडगाव ते केपें मजगती रस्त्या वयलो ओपन चेंबर जाला मरणाचो सापळो. दिसभर धांवतात गाडयो. संबंधित विभागाच्या आड नदरेन थळावे जाल्यात फुर्योज. आता ओपन चेंबर बळी घेवपाची पळयतात काय वाट? लोकांचो खोचक प्रश्न. रानवटी जनावरां पावल्यात लोकांच्या शेतांनी. कुळागरांनी पिकावळींची नासाडी. शेतकारांचेर आयला हावळ. सरकाराकडेन मागला मजतीचो हात. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल वाळशी बांदकाम सुवातेर एका कामगाराक बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्या वयल्यान पडून मरण आयले. पिडेस्त 38 वर्सां पिरायेचो, रातसप गुडीहोल. तो मूळ कर्नाटकाचो, पूण आपल्या फॅमिली सयत कितलीशीच वर्सां जाली गोंयांत रावतालो. आज सकाळी दिवचल वाळशी हांगा ही घटना घडलेली आसा. तातूंत अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग तातूंत जो मजूर काम करतालो 3ऱ्या मजल्यार तो तोल वचून सकयल पडलो आनी तो गंभीर असो जखमी जाल्लो. त्या उपरांत ताका दिवचलच्या भलायकी केंद्रान हाडलो. त्या उपरांत ताका मृत असो घोशीत केल्लो आसा. ही घटना सकाळीच घडलेली आनी आतां सद्या तो ताचें जें मृत शरीर आसा तें दिवचलच्या भलायकी केंद्रान आसा. ह्या उपरांत ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरतले. ताची जी पिराय आसा ती सादारण 38 वर्सां आसा आनी ताची फॅमिली दिवचल कितलीशीं वर्सां तो रावतालो. मूळचो कर्नाटकाचो आनी कितलीशीं वर्सां गोंयांत काम करतालो. आयजी जी घटना सकाळी घडली तातूंत ताका मरण आयिल्लें आसा. हेचो जो तपास आसा तो दिवचल 38 वर्सां पिरायेचो कामगार वाळशी बांदकाम सुरू आशिल्ल्या इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्यावेल्यान पडलो. उपरांत ताका मरण आयलें. म्हायती प्रमाण आयज सकाळी तो कामाक गेल्लो आसतना ही घडणूक घडली. तो मूळचो कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी कितलीशींच वर्सां जाली आपल्या कुटुंबा सयत गोंयांत रावतालो. नमस्कार. आज एक घटना घडल्या बिचोली शहरान. कित्याक आमचे कर्नाटकाचे लेबर आसलो आमचो माव कर्नाटक समाज म्हणून आमकां सगळ्यांक दुख्ख जालें. कित्याक ताका एक पयलीं पासून पीड शेतालो म्हणटा थंयसर. म्हणून तो अचानक ताका थंयसर जाल्या जावन तो 2ऱ्या मजल्यासून 3ऱ्या मजल्यासून वयरसून पडलेला. म्हणून ताका मातशी आमच्या लेबराची म्हाका आज आमच्या कन्नड समाजा वयच्यान सगळ्या वयच्यान आमकां खंय तरी दुख्ख जाता अशें जावपाचें ना म्हणून सांगपाक सोदता. म्हणून आज तो हांगा बिचोली वयल्या हॉस्पिटलांत ताका हाडलेले आसा. तो वयरसून पडटा तेन्ना डेड जाला. गोंयांत वचत थंय कामगारांचें मरण जाल्लें आयकुपाक येता. कोण वयल्यान पडोन जाल्यार कोण गाडयेपणां येवन. कामगारांक धड सुरक्षीततायेची सुविधा नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांनी वाड जाता. कामगारांच्या जिवा कडेन चलयल्लो हो खेळ केन्ना सोंपतलो काय? लोकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. रानवटी जनावरां खास करून माकडां शेतकारांच्या पिकांचे नाल्ल, केळी आणि हेर उत्पादनांचे लुकसाण करतात. देखून दिवचल आणि 70 शेतकारांक लुकसाण सोंसचें पडटा. हालींच पर्येचे आमदार देविया राणे हांनी ही समस्या मान्य केली आणि रान खात्याक हो प्रस्न सोडोवपा खातीर उपाय येवजण करपाची मागणी केल्या. सध्या गव्हर्मेंट म्हणटा की शेतां करात तशेंच कुळागरां जी आपली आसा ती सांबाळात. आनी पूण सध्या जो प्रॉब्लेम आसा तो जनावरांचो आसा. तितून दिवचल तशेंच 70 तालुको जो आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणात कुळागरां आमकां दिश्टी पडटा. पूण सध्या शेतकार जे आसा तांकां मेन प्रॉब्लेम जो आसा तो जनावरांचो जाता. कित्याक तर माडयो ज्यो आसा, सुपारी तेंचें उत्पन्न तशेंच नाल्लाचें उत्पन्न आसा हे बऱ्यापैकी इफेक्ट करता ह्या जनावरां पासून. कित्याक ते माकड जे आसा खेती आसात ती वयर चडून नाल्ल सगळे उडयतात सकयल तशेंच सोलून ती खातात. ताका लागून खुबसो जो लॉस जो आसा तो शेतकारांक सोंसचो पडटा. हेजेर आतां शेतकारांनी कशें आपलें उत्पन्न वाडोवचें हेचेर आतां सगळे हे आसा. म्हणल्यार तांकां कशें हाडोवचें ह्या खेत्यांक ते गोंय रेडे आसा. तशेंच डुकर जे आसा तांकां फेन्सिंग करून ते हाडूं शकता. पूण हे खेती तशेंच माकड जे आसा ते वयल्यान येवन हे खुबशे मोठ्या प्रमाणात शेतकारांचे कुळागर जे कोण करतात तांचे लुकसाण करतात आनी तांकां ताजो कांयच फायदो जायना. हेका आतांच रिसेंटली जी पर्याची आमदार आसात तांणी एका कार्यक्रमान उल्लेख केल्लो की जे
शेती तशेंच दुसरी जनावरां आसा ती खुबशे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक लुकसाण करतात म्हणून ताचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी करचें अशें तेंच्यांनी मागणी बी केल्लेली आसा पूण अजून पर्यंत कितकीशीं वर्सां जालीं आतां हे चलत आयलां थोडे कुळागर करपाक सोडले ह्या खातीर कित्याक लुकसाण जाता म्हणून पूण आतां जे करतात तांकां तरी फायदो जावपाक जाय ताच्या खातीर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तशेंच शेतकी खातें आसा तांच्यांनी मेळून हेजेर इनिशिएटीव घेवन जे लुकसाण जाता ती कमी करपाचे इनिशिएटीव घेवपाक जाय। रानां काबार जाल्ल्यान आतां जानवरां लोक वस्तीन पावल्यात। गोंयांत असल्यो घडणुको व्हडा प्रमाणात दिसून येता। आपल्या पोटा पाणयाच्या सोदान ते रस्त्यार पावतात। गवारेडे, माकड, खेती, शेकरे आदी जानवरां लोकांच्या शेतींत कुळाघरांत वचून पिकावळींची नासाडी करतात। हाका लागून कांय शेतकार शेती करपाचे लेगीत सोडून दितात। हाचेर सरकारान खरसाणेन दखल घेवपाकच जाय। पर्येची आमदार देविया राणेन संबंधित खात्याक विनवणी केल्या। जे आमचे माकड आसा, आमचे गवेरेडे आसा, वायल्ड बोज आसा ते हांगा आमच्या गांवांनी येवन शेती डिस्ट्रॉय करतात। त्याच कारणा खातीर ते एक कारण ज्या कारणा खातीर आमचे भाव भयणां मातशे फाटी फुडें जाता शेती रोवपाक कित्याक ते रोयतात पण तांकां खूब नुकसान जाता। आमचो गव्हर्मेंट खूब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आमचो गव्हर्मेंट दिता काजूक जावनी कोकोनटाक जावनी म्हाका दिसना खंयचोच सरकार भारतान इतले बरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिता म्हणटकच पण हे म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक कितें तरी एक निर्णय घेवपाक जाय कितें तरी फुडें कितें तरी तुमी करपाक जाय की हे जे माकड आसा जे गवेरेडे आसा ते आमच्या गांवांनी शेतांनी येवपाक बंद जातले आनी जी आमची शेतीची नुकसान जाता आमच्या लोकांची ती बंद जातली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मडगाव ते केपें मजगती रस्त्यार आशिल्लो ओपन चेंबर मरणाचो सापळो जावन रावला। व्हड प्रमाणात ह्या सुवातेर गाडयांची येरादारी जाता। संबंधित विभागाच्या आडनदरेक लागून थळावे बरेच फुर्योज जाल्यात। ह्या ओपन चेंबरात पडून कोणाचो बळी वचपाची वाट पळयली वता काय कितें थळाव्यांक प्रश्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांवच्यान जो रोड जो आसा हो MDR रोड जो कुडचड्यार गेल्या केप्यां सांजुचे एरियल पारोडा ह्या रोडाचेर आसा आनी हेजेर येरादारी ह्या रोडाचेर जी आसा ही खूब आसा। आनीक आमी तुमकां फाटल्यान दाखयतात रस्त्या मदीं जो चेंबर आसा हो चेंबर कसो ओपन आसा आनी कितली बेजबाबदारपणान हो जो सोडले कडेन आसा तो तुमी पळयात। हांगा तुमी येती लायला जात्रेक जी खेळणी मेळटा ल्हान भुरग्यांक 3 रोदांची सायकल मेळटा आनी ती कित्याक मेळटा की भुरग्यांक चलची ल्हान भुरगो जो आसा हो पायांनी सुटचो आनी मात चलचो तेका धरून ती हाडून खेळणी जात्रेची हांगा हाडून लायले कडेन आसात। ही जी ऑथॉरिटी कोण आसा ती कोण म्हूण ती कांयच कळना। सिवरेज डिपार्टमेंट म्हूण कळना या जी हेची गॅसा पायपलायन येयल्या हेंची म्हूण कळना या PWDन उदकाची म्हणून कांयच कळना आनी हो ओपन दवरले कडेन आसा। फाल्यां हितू कोणी पडलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आंगार घेतलो? PWD आपल्या आंगार घेतली, सिवरेज डिपार्टमेंट आपल्या आंगार घेतले काय कोण घेतलो? हांगा मरणाचो ट्रॅप करून उडयले कडेन आसा। फाल्यां कितें जावपाक शकता हांगा? आनी ऑथॉरिटी रोड ऑथॉरिटी जर ती सामकी आपल्या दिश पडना बॉमान दूध पितल्या भशेन आसा तेणी इमिजिएट येवन पळोवपाक जाय। हें ती लायल तें कितें तें पळोवया। एका एक बायक मारली या गाडी मारल्यार हेका लागून उरतली ते सगळी जम्पिंग जाता ते बेस्ट हाडून तेकयला आनी एक सायडीच्यान तर ओपन आसा। हांगच्यान इस्कॉला भुरगीं कितलीशे वयतात कितल्योश्यो बसी वयता इस्कॉलाच्यो बेश्टी भुरगीं चलत वयतात या लोक बायकान व्हरून पायतात इस्कॉलाक पूण हांगा कोणाक पडोन गेल ना। हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही लोक मरची म्हूण रावता काय कितें? आमी मागतात बेगीच्या बेगीन ह्यो जो हें आसा हो पॅक करचो आनी हो रोड जो आसा हो रोड लोकांक फ्री करून दिवचो। आज पयल्या एक सायडीच्यान गाडी वयतात त्यो मातशें जर कितें जालें जाल्यार तितून पडले जाल्यार फाल्यां कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? 7 महिने जाले हे चालू आसा हे मेंटेनन्स करता आनी कितें करता आमकां कांय कळना। आमचो जीव धोक्यान घेवन चलचें पडटा। हेका जबाबदार कोणाक म्हणजे PWDक म्हणजे काय सेवरेजीक म्हणजे आमकां कांय कळना। तेन्ना म्हाजी मागणी आसा PWD आनी सेवरेज दोगांच्यान मेळून ते करचे कित्याक आतां आमची नाविली आमची कितली इस्कॉला आसा रोजरी इस्कॉला प्रेपेचर इस्कॉला हाय सेकंडरी ग्रॅज्युएट भुरगीं वयता
तेन्ना आमची स्कुलाची बशी बिशी वचपाक चालू आसता, भुरगीं स्कुटरीक वयता तेन्ना इतली धोकादायक जाल्ली आसा केन्ना कोण पांय मोठो जीव धोका वयतलो सांगूंक शकना. आनी जीव केलो जाल्यार कोणी PWD आमचो मनीस आमकां हाडून दिवपाक शकता जावं सेवरेज आमकां म्हणून हाडटा. ताका लागून मागता हांव नावेलीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार उल्हास भाई तुयेकराक मागता तेणें हाजेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालचें आनी हे जाता ते 2 दिसा भितर हांव क्लियर करतो. आनी हे गेट म्हणून दवरला पळय कितें दवरला पळय बॅरिकेड काडची खूब त्रास जाता लोकांक आनी जावचें न्हू. आनी स्कुटीवाल्यांनी खूब त्रास जाता. मेन रोड आसा मेन रोड आनी मेन म्हळ्यार कितें जाता मडगांवच्यान सांवड्डे वचपाक आमचो मेन रोड सगळ्यो बश्यो ह्यो हेवी व्हेहिकल ट्रान्सपोर्ट हेवी जाता ते ट्रान्सपोर्ट आनी तेन्ना कोणाक कळना. आनी पयर एक भुरगो पडलो मागीर आमी जो काडलो म्हणजे दुखापत जावं ना बरें जालें साल्वार जालो तो कळ्ळो पूण हांव मागता ते उल्हासान मातशें लक्ष घालचें. हे आमचे MS गेट आसा मेन गेट ते मुखारूच आसा हे आनी हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी येता तेन्ना हे PWDक हांव सांगपाक सोदता कितें हे 8 दिसां भितर तो सारको करचो नाजाल्यार आमी ते रस्त्यार जातले आनी रस्तो आमी हायवे आडयतले आमी. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. सरकारान खारेवाडो जेटी कडेन आड नदर केल्ल्यान गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान नुस्तेमारी खात्याचेर टिका केल्या. सरकारान ह्या खेपे खारेवाडो जेटीचेर सामकीच आड नदर केल्या. ह्या वर्सा मेंटेनन्सांत खूब उणाव केल्ल्यान बोटकारांक आडमेळी आयल्यात. कितल्याशाच जाग्यार रेल मोडल्यात, बोटी लावपाक मेळनात. हेर जेटींचेर कोट्यांनी खर्चून कोट्यांनी कमयतात जाल्यार वास्कोकारांचेर हो अन्याय कित्याक? गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष फिलिपान सरकाराक प्रश्न केला. प्रॉब्लेम आमी जाणा कित्याक टायम दोरे मेंटेनन्स तर कोण ना हे फिशिंग जेटीचे हीच परिस्थिती जाता. आतां 2 वर्सां जाले गव्हर्नमेंट हे मेंटेनन्स करता. हे करता काय जुनान जुलायान स्टार्ट करता आनी ऑगस्टान हे मेंटेनन्स करून कंप्लीट करता आनी आमच्यो बोट्यो बऱ्याक स्टार्ट जाता. पूण ह्या वर्सा गव्हर्नमेंटान जायती डिले केल्या. रिजन हांव न्हू आमी परत पयलेच मेंटेनन्सा लागून आमी लेटर मारलेले आनी लेटर मारून आमी सांगलेलो एस्टिमेट गायल्लो सगळे केल्ले. आतां तुमी म्हाका एक सांग डिले केले आनी डिले करून आयज 2-3 कडेन रेल मोडली, बोटी लावपाक जायना. तिसरे कडेन थिंगा कॉलेप्स जाली एक जेटी आनी हुंयचे कडेन जावपाची आहा ते देव जाणा. पूण हांव कित्याक लागून सांगता हे तर टायम तुमी तर मेंटेनन्स ह्या फिशिंग जेटीचें केलोले आयज ही आमची परिस्थिती जावची नाहली. आयज हे प्रॉब्लेम आमकां भरपूर जाल्या ह्या फिशिंग जेटीचे. हांव इतलेंच म्हणटा आनी हेवूय सांगता आनी परत हेवूय सांगता तुमी तर बेतूल जेटी कुटबॉन जेटी तर तुम्ही रिपेअर करून इतलो करोडांनी पैसो मोडला. तशेंच मालीम जेटी इतलो तुम्ही रिपेअर करून सगळो पक्का तुम्ही फिशिंग जेटी दिला जाल्यार आमची वास्कूच कित्याक तुम्ही करना? इट वॉज पयले आमच्या टायमार पयले हे MPD एलाव कोण नाहलो आनी गव्हर्नमेंटा देखून MPD आयकोन नाहलो. पूण हे पावटी जेन्ना हे प्रेसिडेंट जालो हेजो MPD वचून हांवें रिक्वेस्ट केले आनी रिक्वेस्ट करून 4 वर्सां जाली 3 वर्सां जाली हांवें NOC दिली गव्हर्नमेंटाक. ही MPDन दिली आनी MPDन दिवन ती NOC हांवें दिली. आतां तुमी कित्याक काम करना? कितें प्रॉब्लेम? तुमकोडे एक 25-30 लाख मोडपाक जायना आनी तुमी करोडांनी पयशे त्या वटेन मोडटा. दिस इज जस्टिफिकेशन आहा हेका? हांव कितें सांगपाचें जी गव्हर्नमेंट बाबा सारको काम करता, गव्हर्नमेंट बायपास करना कोणाक, बरो गव्हर्नमेंट इक्वली काम करता, इक्वली ट्रीट करता अशें कितें आहा? ना, हे भाशेन ना. आयज म्हाजे कॉलेप्स जावन फिशिंग जेटी कॉलेप्स जावन आयज म्हाजे हिंगा ओपन दवरून 15 दीस जाले कॉन्ट्रॅक्टरान ओपन दवरले. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें तुवें ओपन कित्याक दवरला तुका काम करूं जायना जाल्यार सर गव्हर्नमेंट हॅज नॉट गिवन मी अ वर्क ऑर्डर म्हणपाक. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव येवपी फॉर्म्युला 4 सर्ती खातीर चालू आशिल्ल्या तयारी विशीं नगरसेवकांनी हरकत उक्तायले उपरांत मुरगांव पालिका मंडळाच्या खाशेल्या बसकेत नगराध्यक्षा कडल्यान समाधानकारक जाप मेळोंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी बहिष्कार घालो आनी निशेध करून बसकेंतल्यान भायर सरले. मुरगांव जावपी फॉर्म्युला 4 सर्तीचो खर विरोध चालूच आसा. थळाव्यांची असुविधा आणि सुरक्षेचो हुस्को सांगून थळावे सामाजीक वावुरपी राजकीय फुडाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला आंदोलनां दर दिसा चड खर जायत आसा.
मुरगांव पालिका मंडळाची खाशेले बसकेंत लेगीत खर विरोध जालो। लोकांक नाका तर ही फॉर्म्युला 4 सर्त नाका अशी मागणी नेट धरता। योग्य मान्यताय वा नगरसेवका सयत चर्चा करिनासतना काम कित्याक सुरू जाला असो प्रश्न या वेळार वांगड्यांनी केला। हांव ह्या फॉर्म्युला 4 हेचो निषेध करता, कित्याक ते म्हणून आमच्या लोकांक त्रास करून ह्यो फॉर्म्युला 4 आमकां अजिबात नाका। पहिली गोष्ट जाली। दुसरी गोष्ट, हे आमी म्युनिसिपालिटी एक बारीक पण बाबडो गरीब लोक घर बांधता जाल्यार म्युनिसिपालिटी ताका ना जशें सतयता, पुलीस धाडटा, म्युनिसिपालिटी धाडटा, एमई धाडटा, जेई वयता, सीओ वयता, सगळें करता। अरे हेजे व्हडले डिस्ट्रक्शन चालू आहा भोवत्यार। हे पळया गटार फोडल्यार उदक लोकांच्या घरांनी पावतलें मरे बाबा। त्या आमदाराक काय पडलेलें ना। चेअरपर्सनाक हांव रिक्वेस्ट करता, तूं येवन ते रिक्वेस्ट पळय ते कितें जाल्लें तें, चीफ ऑफिसर येवन पळय कितें बाबा चल्लां तें। तुमी बाकीच्या लोकांच्या घरांचेर वयता, हांव म्हणटा बारीक बारीक गोश्टी लोकांक त्रास करनाका, त्या खातीर आमी आयज मिटींग बॉयकॉट करता। त्याच प्रमाणे आमी चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केली, चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केली, तुम्ही वचून ते पयलीं काम बंद कर, तुमचे परमिशन मरे तुम्ही बंद कर। चीफ ऑफिसर आणि चेअरपर्सन काय उलोवपाक रेडी ना म्हणून आमी आयज बॉयकॉट करता आणि आमी हे मिटिंगेचो निषेध करता आणि फॉर्म्युला 4चो निषेध करता। अरे सर, लोकांक जर नाल्याच तो इव्हेंट पळय, लोकांक इतलो त्रास जाता जाल्यार तो इव्हेंट हांगा जावपाचो न्हू। आणि जर अशी मशिनरी घालून जर हांगा लोकांक आतां पायपलायन पडटा, उदक ना जाल्यार कितें फायदो। हांव म्हणटा हांव जाता तितलें बेगीन हे काम स्टॉप करूंक जाय आणि ताका लागून आमी आयज ही मिटींग बॉयकॉट केलेली आसा। आणि हांव एमआर ब्रिज आणि परवणी ब्रिजार 3-4 मशीनरी लागले, 9 मशीनरी करून तुम्ही डिस्ट्रक्शन करून उठला। माझ्या वार्डात फुल हिप डंप केला, तो कामकाज जाता। अरे आता पावस ना, पावस येलो तर फुल लँड कॉलेज जातली मरती, कॉलेज टेम्पल जातली, फुल्ली फ्रंट सायडची ती लोकांच्या घरात ती वयतली। हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? हेंचे कितें हेंचे जाल्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट येता, सगळे सारेतले फाल्यां आपली साठली पोटली येता आनी वयतले, मागीर फेस करप कोणे? म्युनिसिपालिटी फेल जाल्याची दिसता तुका? कितें म्हणटा? म्युनिसिपालिटी फेल जाली। आयज काउन्सिल मिटींग असो एक प्रसंग येयलो की तेंच्यांनी ते बॉयकॉट करपाक थारायलो। सो आमी हांवें चेअरपर्सन रिक्वेस्ट सुद्दां केलें की मीन वायल आमी ऑलरेडी चेअरपर्सन एक पॉयंट घेतलेलो, त्या तारखेक मिटींग कॉल केल्लेली आसा आणि ते मिटींगेन तेणी पॉयंट अजेंडान घातलेलो आसा रिगार्डिंग टू डिसायड रिगार्डिंग फॉर्म्युला 4 आणि त्या फॉर्म्युला। सो आमी म्हटलें की आता जी मिटींग आहा पळय इमिजिएट तुमी चेअरपर्सन सांगलें की तुमी इमिजिएट जे काम चलता पळय ते स्टॉप करा, मागीर 3-4 त्या तारखेक जी मिटींग आसता ते मिटींग आमी डिसायड करूया कितें तें। आणि तसले आमी आयकून घेतलं की तसले आमचो ऑनरेबल एमएलए बाब संकल आमोणकरान सो कितें कोणाचे ग्रेव्हन्सीस आसा पळय ते कोणाचे आयकपाचे जाल्यार सॅटर्डे म्हणजे फाल्यां सीएम येवपाचोच आसा, सो कोण कितें ग्रेव्हन्सीस आसा ते आयकपाचे अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा। सो फाल्यां सीएम येतलो, मागीर केस जाता आणि मागीर त्या तारखेक आमच्यान डिसिजन घेवं येतलें। वी आर नॉट विथ आवर कलीग काउन्सिलर्स, वी आर युनायटेड काउन्सिल। आमी सांगूंक शकता की आमी मॅक्झिमम 23, 24, 25 काउन्सिलर युनायटेड आसा, जे डिसिजन आमी वांगडाच आसा, अशी ग्रुपिझम आमी करूंक घेवना। आमी तरी खंय म्हटलें की आमकां फॉर्म्युला जाय, फॉर्म्युला 4 जाय, आमकां तुमी एक्सप्लेन समज केलें, सो केल्या उपरांत आमी डिसिजन घेवंक शकता न्हू। आमच्या सीओ ताका कसली डायरेक्ट दिला बी जाल्यार ते खबर ना आमकां कसली परमिशन। पूण ते म्हाजी सीओवा कडेन एकूच रिक्वेस्ट आहा, तूं एक काम कर, ते लोकल लोकांक ते बोगद्यार घेवन मेळ आणि ताका सांग हांगा आपूण हांगाच्यान ही फॉर्म्युला 4 व्हरता म्हणून आणि बंद कर हांगा नाका ती आमकां। चेअरपर्सनान हेजे एक्शन घेवपाक जाय आनी तें तो चीफ ऑफिसर आहा, A1 ऑफिसर ते तो धड दाबून आहा, तें एक्शन घेवपाक जाय न्ही। तो ताची लोकेलिटी ताका लागता, ताका आमी सांगपाक जाय एक्शन घे म्हणून, ते वचून खूब एक्शन घेवपाक जाय। यार बारीक कामाक एक्शन घेत मरे तो। ओके, हांव तेजे निशेध केला, आज मिटींग आमी बॉयकॉट केला, कित्याक हे मिटींग आमी फावटी उलयल्लो, ताका एक्शन घेवपाक जायना म्हणून आमी मिटींग बॉयकॉट केला। जेन्ना परमिशन घेना पळय तेन्ना अशें दिसता की कायदो फ्लॅक्च्युएट जाता वयर सकयल, एका दुसरो कायदो साद्या मनशाक दुसरो कायदो असो जाता। सो त्या कायद्याक जर म्युनिसिपालिटीक समज जर परमिशन घेवन कसली कामां जाता जाल्यार हेचेर आमकां फाल्यां विशय कितें जाता, फाल्यां तुमी घरांत म्हणपाक येता पळयता तेन्ना तुमी ते रोखडे रिएक्ट जाता आणि असले जर कामाक तुमी म्युनिसिपालिटी रिएक्ट जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो जे एडमिनिस्ट्रेशन बसता चीफ ऑफिसर आणि हे चेअरपर्सन हेंचे जर समज अशें जर जाता जाल्यार तुमकां सांगिनासतना परमिशन घेनासतना समज अशें जाल्यार खंय तरी दुर्दैवाची गजाल ती। खंय तरी इव्हेंट येता पळय, खंय तरी कायदेशीर पद्दतशीर जावप आसा, कांय इश्यू ना तेजेर, पूण परमिशन घेवंक ना। हेजेर आमकां खंय तरी येयलें की आमी कॉन्सिडर करी झंड जावपाक काय कितें असो जर प्रश्न निर्माण जाता। हे जर तांकां फावा जाल्यार आनी दुसरे कडेन करपाकूच जाय, आपल्याक दुसरे कडेन व्हरा मरे, ही लोकॅलिटीन करपाची गरज ना ही करपाची। लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्स कशें कितें करतलें तें खबर ना। 300 स्पिडाचेर वयतले km/h वयतले तुमी, कोणाक हे घेतला आणि ते मेन म्हटल्यार सिमेंट ब्लॉक हाडून घातला तेंच्यांनी। फाल्यां सकाळी कोण स्पीड रेस कोण ड्रायव्हर येतलो आणि चुकून मोकलो तो ऑन द स्पॉट मरपाक जाय। ही कसली ह्या हेंची कोण जाणा जाल्लो आतां ते काल मिटिंगेक उलयल्लो कशे भशेन आसपाक जाय ते
हे नो मॅन्स कंडिशन कोणूच फॉलो करना, करपाक जाय म्हूण करता. जो हाडटा तो एक बरी गजाल, पूण खंय ते नाका थंय बाबा लोकांक जाता थंय नाका. कित्याक खुबशे गोश्टी आतां कालसून बोवालो 500-600 लोक भायर सरले त्या वाठारांचे. आमकां काय ओपोज काय ना कोणाचो, आनी आमी 25 कॉन्सोल एकठांय आसा. आमकां कोणाक हट करपाचें ना. आमी एकठांय आसा म्हणजे आयज हो प्रसंग नेवो येयलो आमचे कडेन. जेन्ना आमचे 4 म्हयने उरलेले आहा त्या टायमाचेर हो असो प्रसंग आय हॅव टू ऑल 25 आमकां एकठांय रावपाक जाय. जाल्यार आमी सगळ्यांचे मेळोन आमी कितें करपाक जाय आनी वास्को खातीर कितें बरें जाता तें घडपाक जाय. बाबा आमकां जाता तें मनमानी करपाक म्हाजे कडेन काय जायना. पूण हांव तुमच्या माध्यमांत सांगता बाबा सीएम जेन्ना फाल्यां येतलो तेन्ना एक बरें कितें आमकां मेळटलें उलोवप आनी तेचेरूच आमचे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जाता. नो प्रॉब्लम. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. राज्यात कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळबात कुपा दाटतली. उष्ण तापमानाचो अदमास आसा. हवामान विभागान राज्या खातीर खासा अलर्ट दिवंक ना. येता ते दिसात पावसात उणाव जातलो. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सकाळी कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली, जाल्यार दनपरां उष्ण तापमानाचो अदमास आसा. कांय सुवातींनी पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शेनवारचे चडावात आनी उणे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. पावसात उणाव. मळबात दाटतली कुपां. हलको तो मध्यम पावस. वत पावसाचो खेळ. सकाळी थंडसाण. दनपरां उष्ण. तापमानात वाड. IMDचो खासा अलर्ट ना. तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.